माझे नाव पूजा राजेंद्र मयेकर। हांव पेडण्या नानेरोडा हांगा रावता। सो आयज आमी हांगा म्हणजे आमच्या गार्डन रेडी तयार केल्ले आसा। सो आमी हांगा स्पेशली टाकाऊतून टिकाऊ जे म्हणटा तशें आमी हांगा आमचें गार्डन केल्लें आसा। हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा, परत ते व्हडले बॉटल्स आसता उदकाचे तेजो यूज केल्लो आसा, परत आमी हेल्मेटां यूज करता ती आमी मोडली हे जाले की भायर उडयता। सो तेजो सुद्दां आमी यूज करून हांगा आमी झाडां भितर रोयल्ली आसा। सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता डिफरंट हांगा आमी टाकाऊतून टिकाऊ तेच आमी वेस्ट कितें करिना, सगळे आमी झाडां लावपाक यूज करता। आमी प्लास्टीक जे आहा ते आमी भायर उडयता, सो ते आमच्या एनवायरमेंटाक बरें न्हू। सो आमी हांगा तेचो यूज करून तितून झाडां लायल्ली आसा। आणि आमचो असो उद्देश एकूच आसा की लोकांनी म्हणून ते आपले प्लास्टीक आसा ते भायर उडोवपाचे ना, तेजो कितें तरी यूज करून म्हणजे अशें कितें गार्डन करप नाल्यार आनीक कितें झाडां लावपाक हांगा हे खूब यूज जाता। सगळे टायर म्हणून परत बॉटल्स कट करून आमी लावू शकता। सो आमी तशेंच हांगा केल्ले आहा। ल्हान 2 लिटराचे बॉटल आसा ते यूज केल्ले आहा, तितून बारीक झाडां लायल्ली आसा। हे हांगा आमी एक व्हडली बॉटल आसा बिस्लरी ती तेजो यूज केल्लो आसा आणि तितून झाड लायल्लें आसा। परत हांगा एक तेलाचे व्हडले कॅन जे आसा तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा, ते कट केला सकयल्यान आणि भितर माती घालून मागीर तितून झाड रोयल्लें आसा। परत हेल्मेट आसा ते सुद्दां पिड्यार जाल्लेले ते आमी यूज करना आतां, सो तितून आमी झाडां लावन तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा। परत पेंटाचे ल्हान ते पेंटाचे डबे येता, सो तशे हे आमी पेंटाचे डबे हांगा ते सुद्दां आमी हांगा यूज करून तेतून झाडां लायल्लीं आसा। तशेंच आमी हांगा नळे यूज केल्ले आसा, म्हणजे आमच्या घराचे नळे उरलेले असले सो ते भायर उडोवचे कित्याक म्हणून आमी तेचे हांगा एक हे कशें वॉल कशें तयार केले, म्हणजे झाडांक म्हणजे उदीक उरपा खातीर ते वॉल कशें तयार केले, मागीर तातूंत उदीक सकयल येयना। सो तशेंच आमी हे बांबूचे हांगा बसपा खातीर एक रेडी केला। सो केन्नाय कोणू येयलो पळोवपाक जाल्यार हे बांबूचे आमी अशें म्हणजे बसपाक बरें अशें आनी तशें आमी रेडी केला। पर हांगा टायरूय हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा। अशें पळोवपाक बी अशें गार्डन कोण येता? हय येता तशें पळोवपाक, म्हणजे येता आनी एप्रिशिएट करता हे बरें केला तुमी म्हणून, ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली केला म्हणून। म्हणजे अशें आमी भायर कितें उडोवंक ना, तेजो सगळो यूज केला तशें म्हणजे पळोवन लोक बरें म्हणटा बरें केलें म्हणून। तशेंच आमी हे बॉल रेडी केलाय सिमेंटाचे, फूल सिमेंट हे आणि ते आमी बॉल कट करून हितून हे सिमेंट भरला आणि मागीर ते जॉईंट केला। तशें हे बॉल रेडी केला आणि मागीर तांकां पेंटिंग केला बॉलाची एक म्हणजे फुटबॉल कसो एक आमी हे दिला ताका। कोण करता तशें तुका हेल्प म्हटल्यार हांव हांगा म्हणजे म्हाजो मिस्टर म्हाका चड हेल्प करता, म्हणजे तेजीच सगळी आयडिया आसता आणि हांव ताका हेल्प करता अशी सगळें हे करपाक आणि कशें म्हणजे तो विचारता म्हाका, हांव ताका विचारता आणि आमी दोगांय विचारून एकामेकाक हे करून हे सगळें करता। पेंटिंग बी सगळें मागीर हांवूच करता।